मुख्यमंत्री पर्रीकार हे पयलीं 3 म्हयने अमेरिकेत स्लोअन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरात उपचाराक उरलो. उपरांत गोंयांत येवन ताणें 12 दिसांचें अधिवेशनय आनी 3 मंत्र्यांचो भार आंगार घेवन जाता नज करून तडीक लायले. ब्रेस्तारा परत तो अमेरिकेक त्याच स्लोअन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरात वचपाक भायर सरलो. 10 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट अशे 8 दीस तो गोंयांत आसचो ना म्हूण सीएमओन मिडियावरील लोकांक कळयला. अमेरिकेक वतना ताणें फाटले फावट 3 मंत्र्यांची सीएसी नेमिल्ली. ह्या फावट मुख्यमंत्री पर्रीकार कॅबिनेट कारभाराची जबाबदारी सीएसी वा खंयच्या एका मंत्र्याचेर दिल्ली ना. सीएम खंय बरो आसा, रोखडोच येतलो. त्या खातीर कोणा कडेन जबाबदारी दिवपाची गरज ना म्हूण निलेश काब्राल म्हणटा. CM is on the record that he is going for only 7 days. So he is going to for only 7 days for treatment. So मेरे किती ultimate arrangement? No, CM असतलो in contact असतलो न्ही. So chief secretary आणि बाकीचे पळयतले न्ही. So he will be in contact. So there is no issue. आता काय आजारी जावना. He is going for treatment. So he will be in contact. So it will be easier. पयलीं जेन्ना आजारी आशिल्लो, he could not take. आता असेंब्ली पळयला कसो थर्टीन उलयलो आनी कितें जालें आनी सांगपाची गरज ना. आतां फक्त चॅकअपाक वयता. सो आजारी ना म्हण वचना तो. आजारी ना म्हण वचना तो चॅकअपाक वयता. सो हे सगळें तुवें पळयल्लें आसा. पयलेच फावट मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरेंत पणजे 15 ऑगस्टाक स्वतंत्रता दिसाचो मुखेल सुवाळो जातलो. तिरंगो हुबोवपाची जबाबदारी सभापती प्रमोद सावंताचेर दिल्या. ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यांनी म्हाजेर जबाबदारी दिल्ली आसा. सो दॅट हो म्हाजे खातीर प्रायड मुवमेंट असो म्हाज्या खातीर गर्वाची गोश्ट आसा. मुख्यमंत्र्यान विश्वास दाखयला. मुख्यमंत्र्यान म्हाका फ्लॅग होस्टींग म्हाका दिला. सो दॅट 15 ऑगस्टा दिसा फ्लॅग होस्टींग हांव करतलो तेज्या खातीर स्ट्रोक. आनी मुख्यमंत्र्यांचे खूब धन्यवादय म्हणटा की तांच्यांनी म्हाका चूज केल्या बद्दल. दुसरे वटेन गोंयचे 2 नंबरावेलो मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी 4 नंबरावेलो फ्रांसीस डिसोजा दुयेंत. तेवूय हॉस्पिटलांनी उपचार घेतात. मंत्री पांडुरंग मडकयकारूय दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत. सध्या गोंयांत 8 मंत्र्यांचे सरकार चलता. उरिल्ल्या अर्द्या मायज खात्यांचे 4 मंत्री नॉट इन ऑफिस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.